नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक काळजा मनासावन येवकार. ह्या कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर साई स्फूर्ती नायक, गोंयच्यो नामनेच्यो ENT सर्जन. आनी आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे सायनसायटीस आनी तांचे जावपी प्रॉब्लेम्स आनी तांचे ट्रिटमेंट. हे सायनस म्हणजे कितें, तांचे कशे प्रॉब्लेम जाता, ते कशा रितीन हाताळूंक शकता, ते कशा रितीन आमी कंट्रोल करूं शकता आनी कशें ताचें ट्रिटमेंट, एक ट्रेडिशनल ट्रिटमेंट आनी एडवान्स ट्रिटमेंट कितें आसा हाची सविस्तर भासाभास करपा खातीर आनी म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर साई स्फूर्ती. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. डॉक्टर सगळ्यान पयलीं म्हणजे जे आतां आमी सगळे हे शब्द आयकून खूब जाणांक खबर आसा, पण बेसिकली सायनसीस म्हणजे कितें, एक्चुअली वॉट रोल द सायनसीस प्ले, म्हणजे सायनसीक लागून कितें आमच्या शरिरान त्याचो फायदो कितें आसता, ते खंय बेस्ड आसता, तांचें फंक्शन कितें, हें मातशें आमकां विस्कटान सांगात. सो सायनसीस म्हणल्यार सगळ्यांक आसता एंड दे आर नथिंग बट एअर फील्ड कॅविटीज, म्हणल्यार थोडी कॅविटीज असतात इन द फेशियल स्ट्रक्चर, नाकाच्या सरभोंवतणी. तातूंत वारे आसता नॉर्मली आनी ते सगळे सायनसीस नाकान भितर ओपन जातात. अच्छा. ओके. सो आमच्या वाय हॅव गॉड गिवन अस दीस सायनसीस, देवान कित्याक करून दिला. एक म्हणल्यार सायनसीस सपोज नाशिल्लें, इमॅजीन सॉलिड बोन आशिल्लो जाल्यार सॉलिड स्कल बोन गोमटेचेर दवरप कितलें मुश्कील जाता आशिल्लें. सो दे लायटन द वेट ऑफ द स्कल, स्कलाचो वेट लायटन करता. सेकंडली दे एक्ट एज एअर कंडिशनिंग सिस्टम ऑफ द नोज. जे आमी श्वास घेतात ते जनरली ड्राय आसता, जे भितर वता, नाकान वता, सायनसान ट्रॅव्हल जाता, फाटल्यान वता आनी मागीर ट्रेकिया, विंड पायपांतल्यान फुफ्फुसांत वता. सो द सायनसीस हेल्प इन ह्युमिडिफिकेशन, म्हणल्यार मातशें वोले करता. अदरवायज श्वास जे घेतात ते ड्राय असले जाल्यार यू वील फील नोज ब्लॉक. अच्छा. फॉर एक्झाम्पल तुमकां सपोज सर्दी जाली जाल्यार आमचें नाक ब्लॉक्ड आसता, तेन्ना आमी तोंडांतल्यान श्वास घेतात. बरोबर. थोडे वेळ 5 मिनटां श्वास घेतले एंड देन यू फील ड्रायनेस फील जाता, सोरनेस, अनकम्फर्टेबल. सो बिकॉज दिस फंक्शन ऑफ द सायनसीस हॅज बीन बायपास्ड. सो तोंडांतल्यान श्वास घेतले की ह्युमिडिफिकेशन जायना. सो हो मेन की ह्युमिडिफाय करता, इल्लें वॉल्साण दिता श्वासाक. आनी थर्ड मेन म्हणल्यार जे सायनस आमचे म्युसिन किंवा शेमूड किंवा सिक्रिशन्स तयार करता. सायनसाची लायनींग जी आसा पळय ती खूब स्पेशलायज लायनींग आसता. सो आतां तोंड आमी ओपन केलें जाल्यार पिंक मेम्ब्रेन सो दिसता, तशें सायनसानूय आसता, नाकानूय आसता, पिंक स्पॉन्जी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन आसता. आनी ते सिक्रिशन्स तयार करता किंवा म्युसिन किंवा शेमूड तयार करता. आनी त्या लायनिंगान बारीक बारीक हेअर लायक स्ट्रक्चर्स, म्हणल्यार केंसा सारखे स्ट्रक्चर्स असतात इन ईच सेल. म्हणजे इनके थोडक्यान म्हणजे ते कुसुंडे किंवा सुकुंडे पळय तेंच्या आंगार जशे आसता ते लव कशी तशे आसता, लवां कशी आसता. एक्झॅक्टली. सो तांचो फंक्शन कितें, जे सायनस सिक्रिशन तयार करता किंवा म्युसिन तयार करता, शेमूड, ते जे कुसुंडा जे म्हटले पळय ते बीट करतात. दे बीट इन अ वेव लायक फॅशन. आनी जे सगळे सिक्रिशन्स तयार जाता ते फाटल्या वाटेन पुश करीत रावतात, फाटल्या वाटेन दुखळीत रावतात. म्हणजे एक पर्याय आसा, म्हणजे शेतान खूब फुडें पळयता की व्हडली शेतां आसता आनी वारें येता तेन्ना ती ल्हारां कशी जातात. सो इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन दे मूव, वारो आयलो की तशी वतात. सो तशा पद्दतीन हे नाकातले जे सायनसाचे जे हेअर लायक स्ट्रक्चर्स आसा ते तशे मूव जातात. दॅट इज देअर फंक्शन. सो दॅट दे पुश द सिक्रेशन्स इन वन डायरेक्शन. करेक्ट. ओके. सो दॅट ते कितें जाता की आमकां दे एक्ट एज अ डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणजे आमी कितेंय भितर घेतलें, सपोज डर्ट घेतलो, एलर्जन, पोलन किंवा इवन व्हायरसेस, सगळे व्हायरस डिझीजेस तयार करतले म्हणून ना, इवन इनॉक्युलेट बारीक सारीक व्हायरसेस ते पुश करून पोटान घालतात किंवा ब्रीद इन ब्रीद आउट. अच्छा. सो दे आर डिफेन्स मेकॅनिझम. ही संरक्षण रचनेची एक महत्वाची डिफेन्स लायन, फर्स्ट डिफेन्स लायन म्हणून येता. कारण जेन्ना आमी बॉर्डरीचेर पळयता तेन्ना दॅट इज ऑलवेज कॉल्ड फर्स्ट डिफेन्स लायन, सेकंड डिफेन्स लायन. सो दिस इज लायक अ फर्स्ट डिफेन्स लायन फॉर अस. सो हे 3 मेन फंक्शन ऑफ द सायनसीस. आणि सायनसीस नाकाच्या सरभोवतणी असतात. देर आर 4 ग्रुप्स असतात. एक म्हणल्यार फोरहेड, भुंया वयर आसता ते फ्रंटल सायनस म्हणटा आमी, तेवूय नाकान ड्रेन जाता. गाली फाटल्यान आसता ते मॅक्सिलरी सायनस म्हणटा, चीक सायनसीस, तेय नाकान ड्रेन जाता. दोळ्या मदीं आसता ते इथमॉइड सायनसीस. आनी सामके फाटल्यान आसता द सेंटर ऑफ द स्कल, ते स्फिनॉइड सायनस. हे सगळे थ्रू व्हेरी स्मॉल ओपनिंग्स
आणि हे ओपनिंग्स खूप धाकटे असतात, इवन लेस दॅन अ सेंटीमीटर 0.5 mm असे असतात. बट दे हेल्प इन ड्रेनिंग ऑफ द सायनसेस. जे सगळे म्युसिन तयार करतात सायनस ते त्या ओपनिंगातल्या नाकातल्यान येऊन नाकाच्या फाटल्या वाटेच्यान वचून ते ताळ्यान पावतात. अच्छा, हे कंटिन्युअसली चालूच असता आणि आमकां खबर देखून नसता. बरोबर, जे आमी गिळटात ते आमकां रियलायज सुद्धा जायना की इतले बाबा इतले मेकॅनिझम सॉफिस्टिकेटेड मेकॅनिझम भितर आसा म्हणून. खंय कितें टायर पंक्चर जालो, खंय कितें वयर सकल जालें तेन्ना आमकां कळून येता बाबा हे इतलो वेळ पर्यंत तरी सारकें चलतलें, आतां कितें जालें. सो देर आर लॉट, म्हणजे ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगले यू हॅव रियली डिस्क्रायब अस की बाबा हे सगळे सायनसीस म्हणजे कितें, ते कशें तेंचे पोजिशनींग सांगलें आनी ते कशें फंक्शन चलता आनी ते इम्पॉर्टंट बॉडी खातीर कित्याक तें तुमी आमकां सांगलें. तर आतां डॉक्टर सगळ्यांच्या मनात होच प्रश्न आसा, मागीर हें सगळें वेवस्थीत इतकें चलतना मागीर सायनस इन्फेक्शन म्हणजे कितें आनी तें जाता कित्याक? इज अ नॅचरल क्वेश्चन. म्हणजे सायनसायटीस. सायनसायटीस हय हय. सायन्युसायटीस म्हणल्यार जे आतां हांवें सायनस डिस्क्रायब केला तातून स्वेलिंग येवप, तातून सूज येवप किंवा ताजे जे सिक्रिशन्स जे शेमूड आशिल्ले ते व्यवस्थीत भायर सरना जावन भितरच ट्रॅप जावन उरप. तशें जालें की भितर हळू 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 शेमूड किंवा म्युसिन कलेक्ट जायत रावता, ट्रॅप जायत रावता आनी मागीर तेन्ना आमकां सिम्पटम्स जाणून येता. सो डिपेंडींग अपॉन वीच सायनसीस आर इनवॉल्व, म्हणल्यार खंयच्या सायनसान इन्फेक्शन जालां तशें तशें आमकां सिम्पटम्स जाणून येता. सपोज हांगचे फ्रंटल फोरहेड सायनसीस इन्फेक्ट जाले जाल्यार हांगा फोरहेड हेडेक जाता, वीच इज युजली इन द मॉर्निंग. किंवा हांगा जाले जाल्यार गालान फाटल्यान दूख येता, प्रेशर सॉर्ट ऑफ फिलींग. ओके, फाटल्यान जाले जाल्यार हांगा स्फिनल सायनस जाले जाल्यार फाटल्यान हांगा दुखून येता, दोळ्या फाटल्यान दुखून येता. सो दीज आर ऑल द सिम्पटम्स. सो हे केन्ना केन्ना जावंक शकता. एक तर जे ओपनिंग आसा, जे ड्रेनेज सिस्टम आसा ते ब्लॉक जाले जाल्यार बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फॅक्टर. ऑर सेकंडली जे म्युसिन तयार जाता ते चड दाट जाता आनी ते सारके ड्रेन जायना. आतां तुमकां हांव एक एग्जांपल दिता. किचन सिंक, आमचो किचन सिंक आसा. एक्चुअली हांव म्हज्या मनात तोच विचार आशिल्लो, तुमी तेच सांगले, करेक्ट. सो किचन सिंक आमी नळ ओपन दवरलें जाल्यार उदक व्यवस्थीत सकल इन द ड्रेन फ्लो जातलें. दीस इज अ नॉर्मल मेकॅनिझम. सपोज भितर इन द ड्रेन खंय पायप कळमेलो किंवा कितें ऑब्स्ट्रक्शन, कितें ब्लॉक जालें, भितर गेले आनी ते ब्लॉक जाले. पयलीं म्हणल्यार पायप कळमळप बिकॉज देर इज अ ब्लॉक, हय, स्ट्रक्चरल ब्लॉक. तशें कितें इवन उदक पातळ आसल्यारूय ते सकल वचना क्लॉग जातले सिंक आनी वयर सगळें जमा जावन उरतलें. हय, म्हणल्यार हाजो इफेक्ट कशें जाता की सपोज नाकाच्या ऑस्टिया जे सायनसाचे ओपनिंग आसा, मे बी भितर स्ट्रक्चरूच असो आसा नाकाचो की हाड वांकडे आसा आनी त्याच जाग्याचेर ब्लॉक करता, आउटफ्लो ब्लॉक करता, किंवा थंय एक पॉलिप किंवा मास आयिल्ले आसा तो आउटफ्लो ब्लॉक करता. सो ह्याच्या लागून सायनसायटीस जावंक शकता कित्याक आउटफ्लोच जायना, ड्रेनेजूच जायना सारको. सेकंड जे कारण आसूंक शकता की आमी उदक सोडना पण बाकीचे सगळे वस्तू घालतात सिंकान. म्हणल्यार आतां तुमी म्हणटाले तशें भाजीपालो, उश्टें जेवण, च्या पालो, इवन दो तुमी नॉर्मल उदक घातले पण हे सगळ्या कारणां लागून ते सारके ड्रेन जावचे. इवन इफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑर पाईप इज फंक्शनल जाल्यार ते वचचें ना. हय हय. सो हातून एनालॉजी कितें की सायनस भितर जे सिक्रिशन्स आसात ते चड दाट जाले, फॉर एक्झाम्पल फंगल इन्फेक्शन जालो किंवा एलर्जी जाली आनी पातळ नासतना दाट सिक्रिशन्स येवपाक लागले, ते सारके फ्लो जावचे ना, ते भितरच उरतले. सो हे दोन मेन कारणां आसात की सायनसायटीस. जशें तुमी सांगले की उदक सोडल्यार ते फ्लो इजिली वता. समजा पुढे ऑयल पेंट वतलो जाल्यार ते फ्लो जावचे ना. इट इज समथिंग बिकॉज इट इज व्हेरी थिक. सो हे काय लागून एक जावं शकता. सो आयदर द प्रॉब्लम इज इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑर द कंटेंट ऑफ द कंटेंट. ह्या दोनांनी जाल्यार तुमचे ते पायप ब्लो जातले. डॉक्टर हातून कितें वेगळे प्रकार बी आसता तुमचे, म्हणजे टायप्स ऑफ सायनसायटीस अशें कितें आसता? सो डिपेंडींग ऑन द ड्युरेशन, म्हणल्यार जितल्या वेळ पर्यंत तुमकां सिम्पटम्स आसात तेजेर आमी क्लासिफाय करतात. अक्यूट सायनसायटीस ऑर सिम्पटम्स आर व्हेरी फ्रेश, ऑर क्रॉनिक सायनसायटीस म्हणल्यार बरोच तेंप चल्ला. अक्यूट म्हणल्यार युजली आमकां जे सर्दी जाता, एवरी वायरल इन्फेक्शन जे जाता तातूंत देर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सायनसीस ऑल्सो, बिकॉज नाक आनी सायनसीस दोनी कनेक्टेड आसता. सो ऑल दीस वायरल इन्फेक्शन कॅन कन्स्टिट्यूट अक्यूट. पण 4 आठवडे पर्यंत आम्ही अक्यूट म्हणूंक शकतात, 1 महिनो पर्यंत सिम्पटम्स येवप. 4 ते 12 आठवडे म्हणल्यार सब अक्यूट म्हणटा.
आनी 3 म्हयन्याच्या वयर 12 आठवड्याचे वयर सिमटम्स चालूच उरले ताका आमी क्रॉनिक म्हणजे लॉंग टर्म लॉंग टर्म म्हणजे खूप पयली पासून आशिल्ले म्हणजे हय जुने दुयेंस हय 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 सो हाचे प्रमाण मागीर हांची मॅनेजमेंट चेंज जाता डॉक्टर की हय सो मोस्टली अक्यूट सायनसायटीस जे आसा जे फ्रेश आसा तांकां आमी एंटीबायोटिक्स दितात बरोबर किंवा व्हायरल आसा जाल्यार एंटीबायोटिक्स सुद्दां दिना गरज सगळे सपोर्टीव मॅनेजमेंट आमचो मेन हेतू कितें एक ते ओपन जावपाक जाय किंवा सर्दी आसा ती पातळ जावपाक जाय वी हॅव टू फॅसिलिटेट द ड्रेनेज सो मोस्ट ऑफ द टायम्स इफ इट इज व्हायरल फर्स्ट 7 days वी डोंट इवन गिव एंटीबायोटिक्स सो वखदांनी गुळ्यांनी काढा घरातले घरगुती उपाय आनी कमी जावं शकता किंवा बरें दिसूं शकता हय सपोज एक कंटिन्यू उरता 1-2 आठवडे जाले जोर येता देंवना देन येलो डिस्चार्ज येता पस येता हेडेक चड आसा फिवर आसा सो इन दॅट केस वी देन प्रिस्क्रायब एंटीबायोटिक्स सो ऑल इन ऑल मोस्टली कन्झर्वेटीव आसता म्हळ्यार वखदांनी बरोबर नेझल ड्रॉप्स जाले नाकान ड्रॉप्स जाले नाक धुवपाचे जाले नेझल डुशींग जाले स्प्रे जाले हे सगळे दीस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन ट्रिटमेंट डॉक्टर म्हणजे अशें कारणां कितें आसतात युजली वॉट आर द कॉजीस ऑफ सायनसायटी म्हणजे कित्याक लागून जावं शकता चडशे फावटी तुमी ऑलरेडी मेन्शन केलें की व्हायरल आसूं शकता बॅक्टेरिया पण तरी पण आनी कितें एडिशनल फिचर्स कितें आसतात सो 3 मेन कारणां खातीर एक म्हणल्यार व्हायरल सायनसायटीस व्हायरल इन्फेक्शनाक लागून हांवें जशें सांगिल्लें तशें भितर सगळें लायनींग स्वेलअप जाता सायनसाचो आउटफ्लो कमी जाता हय आनी ते आउटफ्लो इतले बारीक आसता की इवन 0.2 0.3 mm सुद्दां मातशें वाडलें स्वेलिंग वाडलें जाल्यार डायमिटर खूब कमी जाता सो ते ब्लॉक जालें आनी इन व्हायरल इन्फेक्शन ऑल्सो एनी सायनसायटीस ऑल्सो ऑटोमॅटिकली जे सिक्रिशन आसता ती इल्ल्यान दाट जावपाक लागता सो भितर स्टेसीस जाता म्हणल्यार भितर साठून उरता इनिशियली व्हायरल जावंक शकता तेच्या नंतर बॅक्टेरिया सुपर इम्पोज्ड बॅक्टेरियल इन्फेक्शन म्हळ्यार आतां सिक्रिशन्स तशे साठिल्ले आसातूच न्ही ताज्या वयल्यान येवन बॅक्टेरिया बसता ऑर टू बिगीन विथ सुरवातीकूच बॅक्टेरियल सायनसायटीस आसूंक शकता व्हायरल जाले बॅक्टेरियल जाले थर्ड इज फंगल सायनसायटीस फंगल 2 तरेचे आसता एक म्हणल्यार एलर्जीक फंगस आतां फंगस म्हणटात ते बुरूस जे सगळे कडेन आसता इट इज प्रेझेंट एवरीवेअर एंड वी कॅनॉट अवॉइड बट सम पीपल आर सेन्सिटीव टू दीस थोडे लोक असतात जे ह्या फंगसाक एलर्जीक असतात दे इनहेल द फंगस आणि ते फंगस वचून ते सपोज इट सिट्स इन वन पर्टिक्युलर सायनस ते आपले घर करून थंय बसतात सो थंय मागीर लोकल रिएक्शन ऑफ दॅट सायनस थंय ते लोकल रिएक्शन सुरू जाता म्हणल्यार थंय सायनस लायनींग स्वेलअप जाता परत थंय थिक सिक्रिशन्स जाता आनी फंगस थंय ग्रो जायत आसता म्हणजे बेसिकली फंगस हो कसो म्हणजे समजा आमी पावसान भिंत ओली जाली की आमी हळूहळू जो वंटीचेर जमा जाता किंवा पाव दवरलो भायर पावाचेर जो फंगस जाता तो वाडत होता त्या टायपची सिस्टम म्हणजे त्या पद्दतीन तो फंगस भितर गेलो काय नाकाच्या लायनींगान भितर घर करता आणि वाडटा सो दिस इज एलर्जीक फंगस दुसरें म्हणल्यार विच इज मोर फेटल आनी लायफ थ्रेटनींग जे कोविडा टायमार खूब हय कॉमन जाल्ले आनी ताजोय आउटब्रेक जो जाल्लो तो ब्लॅक फंगस दॅट इज इनवेजीव फंगस अक्यूट फंगस सायनोसायटीस आसता दॅट इज मोर डेंजरस आतां एलर्जीक फंगस म्हणल्यार ते कांय ना आपले बाबडे बसून आसता बट वी हॅव टू रिमूव देम घरा भायर घालचे पडटा बट जे इनवेजीव सायनस ब्लॅक फंगस आसता पळय ते एक कडेन बसना ते सगळे कडेन स्प्रेड जायत रावता कळ्ळें न्ही आनी सायनसीस आर सो क्लोज टू इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स म्हणल्यार दोळे जाले ब्रेन जाले सो दोळे ब्रेन दे आर नेबर्स ऑफ द सायनसीस सो इनवेजीव फंगस जावप इन अ मॅटर ऑफ डेज म्हळ्यार दिसा दिसान ते खंय खंय स्प्रेड जाय दे कॅन हय ते दोळ्यान घुसूंक शकतात किंवा ब्रेनान घुसूंक शकता इन दॅट केस तातून फास्ट ट्रिटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो अर्लियस्ट द ट्रिटमेंट इट इज म्हणजे लायफ सेविंग म्हणटा लायफ सेविंग हय म्हाका सांग डॉक्टरांचे क्लिनिकल फिचर केस म्हणजे ह्या पेशंट जेन्ना तुमचे कडेन येता किंवा जनरल मनशा खातीर कळपाक बाबा हें अमकें जालां म्हणजे सायनसचें इन्फेक्शन जालां आसतलें किंवा इन्फ्लमेशन जालां आसतलें आनी देन आय हॅव टू अप्रोच डॉक्टर जाल्यार हाचे फिचर्स कशे आसतात चिन्ह आनी लक्षणां हय सो मोस्टली पयलीं म्हणल्यार नाक ब्लॉक जावप नाक ब्लॉक जालें तोंडांतल्यान श्वास घेवप डिफिकल्टी इन ब्रिदींग नाक व्हांवप सायनोसायटीस म्हणल्यार मोस्टली दाटेले येता
शिको येवप पातळ व्हावप ते युजली आमी सायनसायटीस मानिना. येलो येवप आमी नाकान भितर पळयलें की येलो पस दिसप किंवा फुडल्यांतल्यान किंवा फाटल्यांतल्यान डिस्चार्ज येवप, शेमूड येवप. इवन खुबश्या लोकांक जे म्युसिन आसता जे शेमूड आसता ते फाटल्या वाटेच्यान वता आनी फुडल्यांतल्यान येयत ना. सो ताका आमी म्हणटात पोस्ट नेझल ड्रिप. सो तांकां केलें ओडलें जाल्यार एकदम ब्लॉब देंवता. सो हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम. थोड्या लोकांक पेन आसता, फेशियल प्रेशर आसता, सांगिल्ल्या भशेन हांगा प्रेशर जावंक शकता, दोळ्या वयर जावंक शकता, फोरहेड दोळ्या फाटल्यान, दोळे हालयले की फाटल्या वाटेन पेन जावंक शकता, हांगा फाटल्या वाटेन तकलेक दुखूंक शकता, फेशियल प्रेशर. थोड्या लोकांक दांत दुखता when the maxillary sinus involved असता तेन्ना because the teeth are in close relation. दांत दुखूंक शकता, घाण वास येवंक शकता स्वताकूच, फुल पस फाटल्यांतल्यान ड्रेन जायत रावले जाल्यार स्वताकूच तो घाण वास येवंक शकता. किंवा स्मेल सेन्स डिस्टर्ब जावंक शकता. म्हणल्यार आमी नॉर्मली जे आमकां परफ्युमाचो हय किंवा फुलांचो वास तो डिक्रीज जावंक शकता किंवा बंद जावंक शकता. नाक कंप्लिटली बंद आसा जाल्यार स्मेलूय येवचें ना आमकां. सो डॉक्टर हे तुमी सांगलें ना, मागीर म्हाका सांगात नॅचरली सगळ्यांनी म्हणजे क्वेश्चन की आतां हे पेशंटान तुमकां सांगलें आपल्याक अमकें अमकें जाता. हाव यू कन्फर्म युअर डायग्नोसीस किंवा तुमचें कितें इन्व्हेस्टिगेशन कितें स्पेशल कितें आसता काय बाबा फ्रॉम द हिस्ट्री एंड युअर एक्झामिनेशन फायंडिंग्स लायक. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळ्यात चड इम्पॉर्टंट आसा ते हिस्ट्री. पेशंट कसो सांगता तसो. बरोबर. पेशंट सांगतलो आपल्याक प्रेशर आसा, नाकांतल्यान सर्दी येता, वास येना, वास येता, घाण वास येता, देन वी स्टार्ट थिंकिंग की आसतलें सायनसायटीस आसतलें. पयलीं म्हणल्यार आमी एक हेडलायट घेवन टॉर्च लायट कसो आसता तो आमी नाकान पळयतात. तातूंत आमकां फक्त फुडलोच भाग दिसता नाकाचो, पण फाटल्यान 6-7 सेंटीमीटर लांब आसता नाक, ते पळोवपा खातीर आमी स्पेशलायज्ड इन्स्ट्रुमेंट यूज करतात विच इज कॉल्ड एंडोस्कोप. सो एंडोस्कोप म्हणल्यार एक रॉड कशी आसता, ताका लेन्स आसता आनी फाटल्या वाटेन कॅमेरा आसता आनी एक लायट सोर्स आमी लायतात. सो ते आमी भितर नाकान घालून पळयतात. ऑफकोर्स अक्यूट जेन्ना आसता फेस तेन्ना आमी घालना काय बिकॉज खूब स्वेलिंग जाल्लें आसता, बट इन क्रॉनीक सायनसायटीस आमी घालून पळयतात. पण हें घालप म्हणल्यार अशें न्ही की आमी दुर्बीण घातलें आनी सगळे सायनस आमच्या दोळ्या मुखार तोंडा मुखार आसा अशें जायना. बिकॉज यू कॅन कंपेर इट टू अ हॉटेल कॉरिडोर. सपोज तुमी एट दी एंट्रन्स रावले जाल्यार यू वील ओन्ली सी रूम्स, बंद रूम्स. यू दुर्बीण घातले जाल्यार आमकां सायनसाचे आउटफ्लो ऑर वाट तितलेंच कळटा. सायनसा भितर आमकां पळोवपाक मेळना अनलेस यू आर ऑपरेटेड. ऑपरेट केलें जाल्यार जी सायनसाची वाट आसा ती ओपन आसता. सो दार ओपन आसल्यारूच भितर रुमान आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे व्हेरी गुड एक्झाम्पल. सामकें म्हणजे कॉरिडॉरान फक्त कळ्ळें की बाबा दोनी सायडीक रूम आसा, भायरसून तांकां नंबर आसा, भितर कितें चल्लां, कोण आसा, कितें आसा, रूम सिस्टम तशें कळना. सो पण लायट आसा काय ना, थंयच्यान डिस्चार्ज येता काय ना, हे सगळें आमकां कळूंक शकता. किंवा पॉलिप आसा काय ना, हे सगळें. सो आतां डॉक्टर हे आतां ऑलमोस्ट आमी म्हटलें की एक एस्टॅब्लीश जालें डायग्नोसीस की हे अमकें आसा फ्रॉम द हिस्ट्री किंवा युअर इन्व्हेस्टिगेशन. देन हाव यू गो हेड, तुमचें मॅनेजमेंट लायन ऑफ मॅनेजमेंट कशें आसा, कारण हातूंत दोनूय आसा, एक्यूट आसा, क्रॉनीक आसा, व्हायरल आसा, बॅक्टेरियल आसा, सुपर इम्पोज बॅक्टेरियल आसा. सो हाव यू तुमी हाचें कशें हाव यू गो हेड विथ दीस मॅनेजमेंट ऑफ ऑल दीस. व्हायरल असले जाल्यार जनरली आमी सपोर्टिव्हच दितात. म्हणल्यार नाकान ड्रॉप्स घालपाचे, नाक डिकंजेस्टेड, स्वेलिंग आसा ते ओपन करपाचें. 2 मेन आमचे एम्स आसता, 2 मेन हेतू आसता. एक तर कंजेशन आसा ते ओपन करपाचें आनी सिक्रिशन्स आसा ते ड्रेन जावपाक जाय. जे दाट आसा ते पातळ करून ड्रेन जावपाचें. सो हे कन्झर्वेटीव मॅनेजमेंट करून जायना जाल्यार आमी एंटीबायोटिक्स दितात जे टॅबलेट फॉर्मान आसतात. तातून जे कोर्स ऑफ डिजीज आसता ते मातशें कमी जाता. प्लस वी गिव सम मेडिसिन्स वीच वील थीन आउट द सिक्रिशन. म्हणजे असले जे म्युकोलायटीक म्हणटा आमी ताका, म्हणजे दाट सिक्रिशन्स पातळ करपाचे आमी. म्हणजे आमी थंडी जाल्यार दरकल्यात आमी पातळ जावपाक मागीर दाट पडटा, म्हणजे इट इज समथिंग लायक दॅट. हय हय. ओके. प्लस स्टीम इनहेलेशन करप, वाफ घेवप आनी नाक धुवप, हेंवूय आमी एनकरेज करतात. अच्छा, नाक धुवप मातशें तुमी आमकां सांगा. आमच्या पद्दतीन नाक धुवप म्हणजे भायरसूनच धुवप, भितर मातशें ट्रिकी जॉब आसतलें, मातशें आमकां तुमी एक्सप्लेन करूं शकतले. सो पयलींच्या काळान लोक नेती योगा करताले, जलनेती म्हणटाले.
म्हणल्यार नाक भितरल्यान धुताले ते आतांच्या काळान लोक विसरून गेला, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्पेशली जेन्ना थंडी जाल्ली आसता तेन्ना हे धुवपाचें प्रकरण खूब उपयोगी पडटा. इवन एलर्जीक पेशंट्सा खातीर खूब उपयोगी पडटा. पयलीं येताले नेती पॉट म्हणून येताले ते अल्लादीन चिराग कसो पॉट आसतालो, तातूंत उदक सॉल्ट वॉटर घालप आसतालें आनी एका सायडीच्यान सोडून दुसऱ्या सायडीच्यान काडप आसतालें. आजकाल स्पेशलायज्ड पंप्स येतात which are designed for nasal wash. अच्छा. आणि instead of using water, tap water, we can use normal saline or filtered water, boiled cool water. आणि तातून sachets येता घालपाचे. अच्छा. So ते नाकान घातले, you have to start breathing through the mouth and then press, bottle press करपाचे, एका सायडीच्यान उदक वचून दुसऱ्या सायडीच्यान फ्लश जावन वता आनी मागीर भायर काडून रिलीज करपाचे. सेम थिंग दुसऱ्या सायडीन परत रिपीट करपाचें. सो हातून कितें जाता दोन गोश्टी. एक म्हणल्यार आमी जे कितें इनहेल करता, इवन एलर्जन्स जे कितें इनहेल करता ते वॉश आउट, एलर्जन लोड, वायरल लोड ते वॉश आउट जाता. प्लस जे शेमूड दाट आसा तेवूय वॉश आउट जावन यू फील क्लियर जाता. सो जसं तुम्ही सांगले होतं की ते वॉश बेसिनातले एक्झाम्पल, सो इट इज गेटिंग क्लिअर्ड. ते सगळे क्लिअर झाले, म्हणजे फ्लो सगळे व्यवस्थित झाले, सगळे व्यवस्थित झाले. सो दिस लाईक अ व्हेरी, म्हणजे तुम्ही म्हणत प्लंबिंगाचेच काम आहे बेसिकली. डॉक्टर अनेक आता विचारता की तुम्ही इतके सांगले ना की मागे रोल ऑफ सर्जरी, हो सर्जरी तुम्ही केन्ना रिकमेंड करता किंवा वॉट वे इट हेल्प्स अँड हाऊ वॉट इज टू बी डन? सो पयलीं म्हणल्यार आमी ट्राय करतात की नॉन सर्जिकल ट्रिटमेंटान जावं सारको. हय, पेशंटाक बरें जावपाक जाय. वखदांनी, टॅबलेटांनी, हे वॉशान, स्प्रेयान. समटायम्स जे एलर्जी खातीर जे सायनोसायटीस आसता, पॉलिप आसता भितर, स्वेलिंग आसता, तांचे खातीर आमकां स्पेशल टॅबलेट दिवचे पडटात, ती म्हणटात स्टिरॉयड्स. ओके, सो स्टिरॉयड दिलें जाल्यार पेशंट व्हेरी क्विकली रिस्पॉन्ड करता आनी ही फील्स बेटर. बट अगेन इट कॅन रिकर इफ द पेशंट इज एलर्जीक टू समथींग. परत सेम जावंक शकता. सो परत आमकां स्टिरॉयड दिवचे पडटा, परत पेशंट इज फायन. सो असो सायकल रिपीट जायत रावलो की एवरी टायम ताका स्टिरॉयड दिवचे पडटा कंट्रोल करपा खातीर, तेन्ना वी कन्सिडर सर्जरी. बिकॉज स्टिरॉयड तुमकांय खबर आसा की स्टिरॉयड यू कॅनॉट गिव फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन ऑर रिपीटेडली अगेन. सो आमचो एम तातूंत कितें आसता की वी कन्वर्ट टॅबलेट स्टिरॉयड्स टू टॉपिकल स्टिरॉयड, म्हणल्यार इन द स्प्रे फॉर्म आमी दिवपाक पळयतात. सो बेश्टे आमी स्प्रे करीत रावले, एज आय सेड की डोर्स आर शट, भितर काय वच्चे ना अनलेस यू ओपन द डोर्स. सो फॉर द स्प्रे टू बी मोर इफेक्टीव, चड इफेक्टीव आसपा खातीर ते आमी सायनसाचे दार ओपन करता. सो इन दॅट केस वॉशूय भितरल्यान फ्लश जावन वता, स्प्रेय थंय टार्गेट सायटीर पावता. सो दिस इज वेन वी कन्सिडर मोस्ट ऑफ द टायम्स सर्जरी. थोडे आसता की अक्यूट सायनोसायटिसानूय सुद्दां सपोज एंटीबायोटिक्स दिले, IV इंजेक्शनानूय दिले, पेशंट इम्प्रूव जायच ना, देन वी आर लेफ्ट विथ नो चॉयस बट टू ओपन द सायनस आनी ड्रेन एवरीथींग. थर्ड इज एलर्जीक फंगस, जे हांवें तुमकां सांगिल्लें, तातूंत मेडिसिनाचो व्हडलो रोल ना. एकदां फंगस घर करून बसलें जाल्यार ताका ते घरा भायर काडचेच पडटा. म्हणजे भाडे करू कसो, भायर काडल्याशिवाय तेचे बेश्टे नोटीस दिवन ताका जावचें ना, यू हॅव टू ड्रायव्ह हिम आउट. सो दॅट इज अ सर्जिकल. एलर्जीक फंगस म्हणल्यार ऑपरेट करचेच पडटा. आनी इन्वेझीव फंगसाचे मेडिकल मॅनेजमेंटूय आसता आनी सर्जिकल मॅनेजमेंट, म्हणजे सगळे डिब्रायड करून काडटात. इवन तुम्ही सांगितले ब्लॅक फंगस मध्ये असेल त्या सुद्धा म्हणजे इट हॅज टू बी रिमूव्ड, म्हणजे मॅन्युअली कशे, म्हणजे ते सगळे स्क्रॅप करून काडचे पडटा, सो दॅट मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव्ह. अँड म्हणजे सगळे पेशंट, कारण तुम्ही अनेक गोष्टी सांगला की सायनसिस कॅनॉट बी टेकन सो लायटली, कारण हाच्या लागीं दोळे, ब्रेन हे इम्पॉर्टंट व्हायटल जे ऑर्गन्स असतात ते असतात. सो जर तुम्ही अशें म्हणजे सामकें जर निग्लेक्ट केले जाल्यार इट कॅन बी म्हणजे लायफ थ्रेटनिंग. डॉक्टर, ऑलमोस्ट कार्यावळ सोंपत पावल्या, थोडो वेळ आसा आमचे कडेन, तेन्ना एक टेक होम मॅसेज म्हणून तुमी कितें सांगतले बाबा, इन नटशेल जर आमकां सांगपा जाय बाबा अशें जाल्यार तुमी डॉक्टरा कडेन वचप किंवा मातशें इग्नोर करनाकात, मातशें तुमच्या भाशेन सांगल्यार बरें. एक म्हणल्यार म्हाका सांगपाक जाय की ओवर द कावंटर मेडिकेशन्स जे खुबशे लोक घेतात, म्हणल्यार केमिस्टा कडेन बाबा आपल्याक सर्दी जाल्यार कितें तरी दी, आनी केमिस्ट काडून एंटी एलर्जीक खंयचे टॅबलेट दिता. सो आनी नेझल ड्रॉप, बरोबर, ते पेशंट आपल्याक जाय तशें घेता, टॅबलेट घेता जाय तशें.
ते टॅबलेटीचो एक सायड इफेक्ट असो आसता की जे सिक्रिशन्स असता पळय ते आनीक दाट करता. अच्छा. सो इट डजंट हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ द. सो इन अ नटशेल आमच्यान म्हणयात की तुमी स्वताहून जावन फार्मसीन वचून वखदां घेवपाचें बंद करा. दॅट इज अ मोर म्हणजे टू बी व्हेरी प्रिसायज. आणि सेल्फ मेडिकेशन करू नाका. ताका दिला ते वखद आपूण घेता, भावाक दिला ते तो घेता, आईक दिला ते तो घेता, अशें करनाका. हय. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार अँटीबायोटिक्स सपोज स्टार्ट केलें कोर्स जाल्यार फूल कंप्लीट करपाक जाय कोर्स, किंवा अर्दे वाटेर सोडले जाल्यार बॅक्टेरियल रेजिस्टन्स जावंक शकता. सो म्हाका दिसता तुमी एक खूब मोलादीक म्हायती सांगली की एक म्हणजे सेल्फ मेडिकेशन करनाकात. जेन्ना डॉक्टर वखदां दिता ते सारके टायमार सांगल्या त्या पद्दतीन घेयात, डोस कंप्लीट करात. डॉक्टर मुजरत वेळ काडून तुमी आमच्या स्टुडियोन आयली आनी आमकां बरीच मोलादीक म्हायती करून दिली. ह्या खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसा, सगळो विशय ल्हान आशिल्लो पण व्याप्ती व्हडली आशिल्ली. सो ह्या सगळ्या कामान तुमी वेवस्थीतपणे आमकां एक्सप्लेन केले ह्या खातीर काळजांतसून देव बरें करूं. नमस्कार.